वेळी मतदारसंघात आप आणि काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्ताचे आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसात। केपें अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यार आपूण वेळींतल्यान वेंचणूक लढयतलो अशें एल्टनान सांगिल्ल्यान जर्सन गोमसान काँग्रेस पक्षाचेर टिका केली। युती फोनाचेर जायना ती सामकार बसून बसका घेवन ताचेर उलोवपाची गरज आसता ह्या आपान केल्ल्या आरोपाचेर जाप दितना एल्टनान आतिशी 3 म्हयन्या आदी केपेंच्या मतदारसंघात भेट दिल्ली तेन्ना हांगा काँग्रेसीचो आमदार आसा काय ना हें आप विसरलो काय, मजगती आतिशी कडेन उक्ती भासाभास करपाक हांव तयार आसां अशें आव्हान एल्टनान केलां। एल्टन वेळी बसत म्हणटा वाड जाला इज वेलकम। आमच्यान ताका बंद करपा जायना, त्या खंय बसत तें बसत्या, वी हॅव नो इशू। आमच्या आमदारांनी काम करून लोकांक दाखयलां, कोणूय येयले म्हूण हांगा प्रॉब्लम ना। आनी गेले ते पार्टी सिजन प्लेयर आसलेले आमी आमदारा ऑपोजीट, तेंकडून तो आमदार जालो। सो आमकां व्हडली हें ना, तेन्ना आतां तेणें काम करून दाखयलो हांगा। पूण आमगे एकू म्हणणी आहा कितें, गिरीश चोडणकर म्हणटा आमकां आमी बसया, उलोवया, एलायन्स करया, सगळें करया म्हणून। गेले ते पार्टी तूं सगळ्यांक खबर हांवें सांगपाक गरज ना, काँग्रेसीन 2 पार्टी आमगे गोंयच्या लोकांक फटयले, 2 पार्टी ते सायडीन वचोन म्हणजे BJP वचोन। आनी आतां एलायन्स जाचे पयलें आमगे एलायन्स पार्टनर्सांगे म्हणजे एलायन्स करूं सोदता तेंगे ट्रस्ट पयलो उडोवचे सोदताय। तूं तेका काडा हिंग धाडा, आमकां सांगता येता गिरीश फोन मान आमगे वाल्मिकी सांगता अशें रिक्वेस्ट करता तुमी केप्यां आनी कुंकड्यांक काम करनाक म्हणटाय। ओके आमी अंडरस्टँड जालें, आमकां काम आमगे स्लो डावन केलें तिका सगल्यांनी एकठांय जावन BJP डिफीट करया म्हणून। जाल्यार कोतो जाल्यार तुगे पयलीं हें साप आसूं जाय, गाडी साप आसूं जाय, तो तिंते हेका आनी हितूंतल्यान कोत बोलतेंच। सो गिरीशा हांव सांगूंक सोदतां तूं हांग स्लो डावन कर म्हणटा आनी एल्टना काडा आनी हिंग धाडा, हें केसो तुगे पॉलिटिक्स मेजार बसोन उलोवपाक कितें जालां। फोनाचेर उलयनाय, एलायन्स कॅनॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ फोन। खंय येला त्यो बायलांगे गजाल जाल्यो, पयलीं बायल बायको उलयताले एक टायम, बायल बायको मेळना म्हूण फोनाचेर उलयताय, दिसो जाल्यो खबरो। सिटींग MLA आहाय तेच भाशेन आमी तेंकाय सुटले न्हू। इट इज गिव एंड टेक न्हू, एलायन्स इज गिव एंड टेक, इट कॅनॉट बी वन सायडेड। अरे हाली उमकी सीट येयली, कोणा CM करले, कोण कितें सगळें पयलीं उलोवप जाता, मागीर जायना तें। जेन्ना ते एलायन्सा बद्दल उलयताय तांकां खबर आसा ना केपें काँग्रेसा आमदार आहा म्हणून, तांकां दिसलें BJPचो आमदार आहलो म्हूण केप्यां। जेन्ना एलायन्स करपाक सोदताय 3 म्हयने पयलीं BJPचे आतिशी जी दिल्ली लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा ती केपें आख्खे आमगे इगोर्जीनी पाद्रींक आमगेल्या कॅथलीक कम्युनिटीज तेंकेन मेळ्ळी, तेन्ना तांकां खबर ना काँग्रेसा आमदार आहा म्हणून केप्यांकू। सो जें एक्शन तेजें तेम केलां तेजें आमी रिएक्शन केलां। 3 म्हयने पयलीं केल्लें मरे, आमी आतां 15 दीस म्हयनोभर काम स्टार्ट केलां। तेम 3 म्हयने तेंगे आतिशी हें काम करून गेलां न्हू म्हूण सांगता। आय कॅन प्रूव हर एंड इफ आय प्रूव लेट तेगे LOP आतिशी हें सांग दे आय विल क्विट फ्रॉम गोवा म्हणून। आय एम मेकिंग दीस स्टेटमेंट, I can prove, I can get 100 of people, 2 or 3 months back she has come and worked in Kepe. That time they did not know that there was a Congress MLA in Kepe. कितले सांगता रे ते फोकाण कथाई ते दिसले बारीक बारीक फोन टँका दवर म्हणून सांगते। गोवा कम्स फर्स्ट, गोवा एंड गोवन्स कम फर्स्ट। आमी कितेंय सॅक्रिफायस करपाक रेडी आहे गोंयच्या पासत आनी गोंयकारां पासून। बट हें जें एलिगेशन म्हणटा कितें एक सायडीन एलायन्स आनी म्हणटा तांकां पयलीं विचार म्हूण सांग, काँग्रेसाचो आमदार केपें आशिल्लो नासलो तांकां खबर आसलो काय म्हूण विचार म्हूण सांग, मागीर मुको उलय म्हूण सांग। आप केन्ना रे, काँग्रेस केन्ना रे, आमगे काँग्रेसा लिडर आहाय मरे वेळल्यांकू बाणाल्यांकू कितें सांगता ते बारीक बारीक ते आतां भिलो आहाय। हांवें हो ते बारको हांवें हो ते पांयोंक आयला थिंगा, आंग हाका अजून भितो घायला वेळल्यांक। चाये कप दिताय मरे ती 100 रुपयांची, गोंयकार 100 रुपया चाये कपाची आई। आमच्या तितू कपान चाव पिताय ती 100 रुपयांची गोंयकार आसतले। चाये कापा गरज ना आमकां, चाव पिताय ती 100 रुपया आसतली गोंयकार तितली भिकारी न्हू ती काप आनी बारके टॉच आनी सोंदरी घेवपा। हें हांव आपा सांगता, नाल्यार सांग म्हूण सांग कापान दाखयता। ना एलायन डेफिनेटली इफ इट शूड बी नॉट वन सायडेड, इट शूड हॅव रिस्पेक्ट फॉर बोथ द पार्टीज।